जुवारी नगर 45 वर्सां पयलीं थंयसल्या कंप्लिटली जी झोपडपट्टी आशिल्ली त्या झोपडपट्टीक उजो लागिल्लो आनी ते उजो लागल्या उपरांत 45 वर्सां पयलीं तांकां सगळ्या जाणांक हावजींग बोर्डाच्या जागेत शिफ्ट केल्ले आनी हावजींग बोर्डात तांकां स्मॉल बारीक प्लॉट दिल्ले आनी त्या 45 वर्सां पासून विशय तसोच पेंडींग आशिल्लो. तांच्या प्लॉटाचे पयशेय घेवंक नासले सरकारान आनी प्लॉटूय तेंच्या नांवार करून दिवंक नाशिल्लो. ते गेली 45 वर्सां वाट पळयत आसलेले की आमचें काम केन्ना जातलें काय म्हणून. आतां सरकारान काडलेल्या म्हाजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तांचे कडल्यान पयशे घेवन तो जागो तेंच्या नांवार करून दिता, फुकट दिना. कारण 45 वर्सां जेन्ना एखादो मनीस त्या जागेत रावता तेन्ना तो जागो हो ताका मेळटा. ह्या हातूंतल्यान हावजींग बोर्डाक ते ईच कितले पेमेंट करतात? 6 लाख रुपया पर हाऊस ते पेमेंट करतात आनी ताज्या उपरांतूच तांकां हे लिटिगेशन गेली 45 वर्सां आसलें ते सुटावें जालां. हातूंतल्यान तांचो आमदार बाबा अंतोन वाज होय तांच्या फाटल्यान सामको भक्कमपणे रावलो. बींग एज अ हावजींग मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव आनी हावजींग बोर्डाचो चेअरमॅन बाबजी तारोलकर हांणी इनिशिएटीव्ह घेतली आनी म्हज्या घराच्या अंतर्गत अशे वेगवेगळे प्रश्न जे सुटावे सुरवात केल्या. तातूंतल्यान हो 45 वर्सांचो लॉंग पेंडींग इश्यू जो जुवारी नगराचो आसलो ताका हावजींग बोर्डाचे प्लॉट तेन्नाच्या सरकारान दिल्ले ते आतां रेग्युलरायज करपाचें काम आनी ते तेंच्या नांवार करून दिवपाचें काम प्लस हावजींग बोर्डाक रेव्हेन्यूय मेळपाचें हे ज्यात लॉंग पेंडींग आसले ते सुटावे जाले. तेय खूश आसा आनी वयल्यान तेच्यांनी पयशे भरपाकूय सगळे जाण तयार आसा. सीएम तेजें डॉक्युमेंटेशन कशें केलां तेंचें? डॉक्युमेंटेशन म्हणटा डॉक्युमेंटेशन तांकां गेली 45 वर्सां शिफ्ट करता आसतना प्लॉटूच तेंच्या नांवार दिल्ले. प्लॉट आमी आमच्या नांवार दिवंक ना. ओके. प्लॉट तेंच्यांनी तेन्नाच्या सरकारान प्लॉट तेंच्या नांवार दिले, फक्त पयशे घेवंक नासले आनी डॉक्युमेंटेशन कंप्लीट करूंक नासलें. ओके. हे आतां हे लोक खंयचे काय म्हणून सगळे? हे लोक 45 वर्सां पयलीं सगळे जाण गोंयांत रावताले पळय तेच लोक हे. पूण सीएम आमच्या गांवांत असो प्रश्न आसा, सांकवाळे कुट्टाळे सगळ्यांचे विशय आमी सुटावे केल्ले ना गोंयकारांक घराना. गोंयकारांक जेन्ना आतां तुका एक सांगलें हांवें 45 वर्सां पयलीं त्या सरकारान 45 न्ही ताज्या पयलू कितले वर्सां पिढ्यान पिढी लोकांक घरां आसा तांकां अजून गांवकारांक गोंयकारांक घरां ना. सीएम लिगली प्लॉट अलॉटमेंट त्यांच्या नावार 45 वर्सां पयलीं जेन्ना हावजींग बोर्ड फॉर्म जाल्लो तेन्नाच हे जागा तेन्नाच्या सरकारान तांकां दिल्ली, लिगली दिल्ली. पण 70 स्क्वेअर मीटर सेम जाता TCPच्या नावार जाता 70 स्क्वेअर अरे तुका मीटर तेन्ना कायदो आसलो तेन्ना दिल्ली म्हणटा ते आतां करपाचें ना. तेन्ना जे सरकार आसलें तेंच्यांनी तेच्या नांवार केल्ली. ते डॉक्युमेंट आसा तेन्ना ते दिल्ले डॉक्युमेंट आसा म्हणून तर दिवपाक मेळ्ळा आमकां, नाल्यार आमी कशें दितले आसले? आमी वगीच दिवपाक शकना. तांकां रिसिप्टी आहा, तेंचे कडेन कागदां आहा, तेन्नाची तेंच्या नांवार अलॉट केल्ले ते. सीएम जर तर तेन्ना जर ते ह्या लोकांक तुमी हे दितात जाल्यार गोंयकारांक कित्याक दिना काय? गोंयकारांकूय दिता आमी. केन्ना दितले गोंयकारांक? गोंयकारांक दिवपाक सुरू केला. गोंयकारांक स्कीम अनावन्स केल्या हांवें. आमचे सांकवाळे गांवांत कितलेशे गोंयकार मूळ गोंयकार आसा तांकां अजून घरां ना. दिरे सीएम सारे गोंयकार आमी दिता. आतां हावजींग बोर्डाच्या अंतर्गत म्हाज्या घराच्या जी स्कीम काडल्या पळय न्ही तितूनय बी आमी इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनांतल्या लोकांक हे दिता. चलो आमदार